आमकां आमची पातकां उतरून आलतोड सासनीक चिने दाकोंक पोलतोड तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरून शीम तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरून शीम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म आमच्या जिविताची बदलणी करूंक जेजूची परतून येवंक आमकां आपयता. जेन्ना आमी पातोक आदारता आमी देवाचो शिरले पयस वेता. आमच्या जिविताचेर लक्ष मारून आमचें जिवीत बदलूंक एक नव्या जिविताची आमी सुरवात करूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सुदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागता आयज सोलमाचो दीस समोरमता पिटर फेर्नांदीसाच्या इतिहासा पासत ताका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी ताचेर मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या वागयोंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आश्रय करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव.
जेरुजाल्याच्या काळजा कोडे उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चुरचुऱ्याचे दीस सोंपले, तिचे पातकाचे फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरोण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरोण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सगलीं फालकी भरून येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी. सगलीं उंच कोडपां सोपाट जमीन जावन दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनीक आख्या मनशा कुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें परतिपाल केलो. कितें परगट करूं? आख्या मनशा कुलाक म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास ताचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल भावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तोंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नगराक सांग, हो पोले तुजो देव. पोले सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान आपल्या हातांत आपल्या बोलान सगल्या आपल्या हातांत कोत्ता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगली चिन्नी ताच्या फुड्यान वेता. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्ल्यांक उखलता. तांकां आपल्या खाकेन मारून व्हरता आनी पोरो काडलोल्यांक विस्वासाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. सगलीं म्हणुया, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखानात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव ताचें, परकोता तारोन ताचें. जाबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पोचांक कोलोयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें दोतचें. जाबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवण. सोर्ग सगलो आनंद भोगू. उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सांगोर. आयकू दी ताचो गुणगुण. जाबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. फॉलां सोयत पिकाल जमीन. बुरकुटू आनंद बोरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटू खुशाल बोरीत. मुनसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची. पोरजाची कोच्याक जोडटी. परमेश्वर ओबले येता. जाबाब, हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवंक तो येता. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया.
Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सोम्याचो दीस लागीं पावला, पोले आमची सोडवण करूंक तो येता. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. Mateva por more Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sohomia. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेड्यो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिण्यांतली पेल्यान सोदल्या तिका सोदूंक वेचोना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेड्यां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच पुरी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakoni tuka Krishna. बोगाड बाबडीनो, आमी मनशां कशीं आमी सगलीं अशोक्त. आमी पातोक आदारताव, आमी काला पडटाव, आमी देवाचो शिल्ली पयस वेताव. पूण आयचो सेवाधर्म देवाशी लागीं येवंक आमचें जिवीत बदलूंक आमकां आपयता. आमी आमकांच विचार करुया, आमी कसलें जिवीत जियेताव. आमी बरें जिवीत जियेताव वो आमी वायट जिवीत जियेताव. जर आमी वायट जिवीत जियेताव, जिवीत बदलूंक आमी प्रयत्न केला काय? आमचें पातक आमी ओळखून घेतलां काय? वो आमी त्याच पातकान परतून परतून पडल्याव. जिवीत बदलुया, देवाशी परतून येवया. पवित्र पुस्तकान आमकां जायते नमुणे मेळटात जाणें आपलें जिवीत बदल्लें. भाग्योन पावलो आसा, जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, क्रिस्तांवांक मार घालतालो, जेन्ना ताका जेजू मेळटा आपलें आख्खें जिवीत बदलता, जेजूचो पाटलाव करता. पेद्रू आसा, जो जेजूक 3 फावटी नाकारता उपरांत आपली चूक ओळखून घेता, रडटा, जेजूशी परतून वेता. जायते भाग्योंत आसात जाणें आपलें जिवीत बदल्लें. तुमी भाग्योंत आगुस्तिनाची खबर आयकल्या आसतली. भाग्योन आगोस्तीन ल्हानपणींतावन तरणाटो आसतना वायट जिवीत जियेतालो. पोजोडपणान कुडीच्या वंदावणेन तो लागलेलो आनी ताची आवय रडून दिमी घालून मागणें करताली ताणें आपलें जिवीत बदल्ल्या पुरो म्हूण. आनी भाग्योन आगोस्तीनकूय परतून परतून प्रयत्न करता जिवीत बदलूंक, पूण ताचे लागीं जायना. परतून परतून त्याच पातकान तेच ताळणेन पडटा. आनी एका दिसाक जेन्ना मिलान शारांत एका गार्डनांत तो बसून आसतना खंय ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसलो आनी ताका एक ताळो आयकूंक येता, ओपन एंड रीड, उक्तो कोर आनी वाच. आनी जेन्ना खंय तो पवित्र पुस्तक उक्तो करता ताका ह्यो वळ्यो मेळटात. रोमन्स 13:13 दिसा उजवाडाचें जिवीत जे काळोखी जिवीत पयस दवर, बेबदिकाय, पोजोडपण, वायट वंडावण्यो सोड. आनी तो म्हणटा हें वाचप
हांवें म्हज्या जिविताक लायलें. हांवें बावतिजम घेतलो, हांव क्रिस्तांव जालो, उपरांत हांव यादनीक जावंक पावलो आनी उपरांत भाग्योन आगोस्तीन बिस्म साहेब जाता. आपलें जिवीत बदलून देवाचो पाटलाव करता, देवाचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हरता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी हे सांडलोले शेडयेची खबर आयकल्या. कशे भाशेन एक शेळी सांडटा काय. पयले सुवातेर एक शेळी सांडटा, आपणाक जाय थंय वेता तेन्ना सांडटा. दुसरें म्हणल्यार हे शेळी गवड्याचें आयकना तेन्ना सांडटा. तिसरे सुवातेर गवड्याक शेळयेचें पडून वचूंक ना तेन्ना सांडटा. आनी चवथें म्हणल्यार मुशारी कारेता आनी शेळयेक चोरून व्हरता तेन्ना शेळी सांडटा. पूण जेन्ना ह्या गवड्याक ही शेळी मेळटा, गवडी खूब खुशाल जाता, कारण सांडलोली शेळी परतून मेळ्ळी. आनी जेजू म्हणटा तेच भाशेन जेन्ना एक मनीस आपलें जिवीत बदलता, देवाशी परतून येता, स्वर्गीच्या बापाक अदीक खुशालकाय मेळटली. आमी आमचें जिवीत बदलूंक आमी देवाशी परतून येवंक वावरुया. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोरजेची खबर आमी आयकल्या. इस्रायल पोरजेन पातक केलें, इस्रायल पोरजां देवाक आड उलयतालीं आनी हाका लागून तांकां पयस परदेसान व्हेली. पूण थंयसर निराशी जावन आपलें पातक रोडटा, आपलें जिवीत बदलता. आनी हें आयचें वाचप खुशालकायेचें वाचप. तांकां परतून आपल्या गांव घरा हाडटात, कारण ताणें आपलें पातक ओळखून घेतलें. बोगाळ बाबडीनो, हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या जिविताचेर लक्ष मारून आमचें जिवीत आमी बदलूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर देवाचो वावर आमच्या जिवितान आमी करुया. जावं आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान जंय आमी आसा, भोंवता, जंय आमी वावर करता, थंयसर जेजूक परगटूंक, जेजूक गोवाय दिवंक. आनी तिसरे सुवातेर जिवितान ल्हानवीक जावन ल्हानविकायेंतल्यान हो वावर फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेचे वडिलांनी देवाच्या राज्याची ओळख आपल्या शेळ्यांक दिवंक आनी हे वरवीं तांकां जेजूच्या येण्याक तयार करूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो क्रिस्त येण्याचो काळ फक्त बायलोच गुणगुण जायना जावंक, पूण दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलोलो आनी गरजेवंतांक उदारपणान आदार दिता तो एक सोयेक आमकां जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज पिटर फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता आनी हे मिसा बलिदानान ताणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. तर भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद ताका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगेपणान आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान आमी जिवीत बदलूंक तुजेशी परतून येवंक तूंच आमकां आदार दी.
त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारच्या वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34. देणी आमची भेटोंक हाडटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोना तू कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो हालत्रार हाडटा ताकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख दूख सोरबेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे खण जातलो दाकांचो रोस बदलतलो जेजूच रगत तो जातलो जेजू आमकां पिवण दितलो आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी बोवर त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता आमच्या गुवण्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराता उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातूंत तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजळायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 तोलपाराचो सोर्वे स्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gut porgotuja. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù noviana yetolo, Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù noviana yetolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुण रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा सिमिया आमच्या आदारी गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोलसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुझे भागिवंत आंतोन भागिवंत फ्रांसीस शावेर भागिवंत दोनमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एक पडाल सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या आसना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दिर्घेवर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायले पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसना सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिस्त घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या आसना सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान सगली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूणशे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेतना आमी गायन घेवया. R38, page 196. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेक मोशे तुझे फिणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेक मोशे तुझे फिणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू ओदम्याचो कुफोर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू ओदम्याचो कुफोर सोडवणेचो पातकी रोशने तूंचो लोयताय तूच मोसो रासा कुर्पा काकलूत उपोट वांटाय दैविक जिवितान बोरताय पातकी रोशने तूंचो लोयताय तूच मोसो रासा कुर्पा काकलूत उपोट वांटाय दैविक जिवितान बोरताय जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू ओदम्याचो कुफोर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू ओदम्याचो कुफोर सोडवणेचो तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेक मोशे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो तूच मोसो वासरो जिणेक मोशे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू ओदम्याचो कुफोर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो
Daruk tuod miato, kufor surfo nito. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आतोनीन तुशी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर सासनीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुशी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उपकार करून बसात. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसेन कुमसो दवरीत आसा. तशेंच गेल्ल्या मंगळाराक आमचें कलेक्शन जालें 60,03,330 रुपया. असोच आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे मोगाळ बामणींदो, कुमयन्याव घेवंक जाय ती तुमी नकळत. आतां कुमयन्याव आतांचेर घेतल्यान आतां पोत्तून थोडी जिबेचेर जी भायर काडिनात. आंग कोत्तात. आंग केल्यार आमकां सगळी लुती लागता. अनहायजेनीक दुसरो पळय दिता, तुजी लुती ताका घेता मागीर. आनी म्हजोच अनुभव न्हू आमचो पाद्रींचो, सिस्टरीनूय तोच अनुभव म्हाका सांगला. हांवें तांचे कडेन विचारलें. ते म्हणटा फादर घांस मारतात, आमचे बोटाक लुती लायतात. काय बरी जेजून आपल्या निमाण्या जेवणा सुमयार तांच्या तोंडान घालूंक ना, तांच्या हातान दिलो आनी हातांनी घेवन ताणें केलो. आदीं ही परंपरा आसली तोंडान घेवंक, मागीर ती इली इली पवित्र सभेन आतांचेर घेवंक लायले. आतांचेर बेस्ट. पूण तुमी नकोय बी आतांचेर बुरमुठी दोतल्या भाशेन अशें करतात. आतां तें हांगा जायना, पूण थोडे फिरगोजांनी हांव गेला अशें बुरमुठी दोतल्या भाशेन. ताका पद्दत आहा. दावो हात उगड आनी हे भाशेन तुका तरी अशें जाय, दावो हात उगड आनी अशें दवर. सारकें. थोड्यांक दावे हाताचेर घेवंक ना, तशें जाल्यार अशें कर. दावो हात दवर पूण घे उजव्या हातान. एकदम बरें जाय. थोडीं परसाद घेतल्या भाशेन अशें करतात. परसाद न्हू तो, तुवें देवळांत नात परसाद घेवंक. ते पासून तें उतर हांवें काडलां. क्रिस्त प्रसादा सुमयार केन्नाच म्हणिना आमी, कुमयन्यांच्या वेळार म्हणटा हांव. तुमकां सगलो परसाद तो गमता ही देवळांत वचपाची मनशां म्हणून. ते पासत तुमी तर घेवंक सोदतात उजव्या हातान, दावो हात उगतो दवर, उजव्या हाताचे चिमटेन घे अशें न्हय. असल्याक हांव दिना मागीर. ताका रेस्पेद आहा जेजू घेवंक हाताचेर. आनी जिबेचेर घेता, जीब भायर काडून मागीर सगळे पाड जीब भायर काड, कोंग गमना, कोही नेर्वोज जातात जीब भायर काडूंक. आनी लुती लागता आमकां सगल्यांक. कित्याक तुमी नकोत. अनहायजेनीक कोवीड जालो तेन्ना सगळें बंद केलें हे भाशेन. आनी तितलेंच न्हू, थोड्यांच्या तोंडार वास मारता. हांव केलें वास सारको. उदीक बरें हाताचेर घेतल्यार आमकां मागीर कितें जाता ते वासाचेर. सो तुजे मायक्रोब्स आसतात ते वासान, निक्रोब म्हणटात ती. ते पासत बरे भाशेन तुमी वांटो घेतात. हेवूय बरे भाशेन करात. आमचो सियोलेचो लोक सगळें जाणा. आनी दुसरी तुमी भायर सावन येतात, बरे भाशेन आमचे इगोजेन सगळें शिस्तीन चलता, सगळें बरे भाशेन चलता, सगळें मांडावळीन चलता. आमी कुमयन्याक लागून दिलो न्हू, आमी उबे हात तांकां दिना, पोत्तून भितर येता. हांगा हात 3-2 जाण दितलीं. तें जायते इगोजांनी तशें करता. तें घुसपाक गोंदळ जाता. हांव कोणाकूच दिना. आनी पाद्री दितात जाल्यार हांगा रावन आमी बंद करता ताका. तुयी जाली त्या दारांतल्यान सगळीं भितर येतात. मदल्यानूय येनात, मदल्यान येनात. रेस्पेद आहा सारको त्या दारांतल्यान येवपाची. हें हांवें सिस्टरींकूय सांगलां आनी पाद्रींकूय सांगलां. कित्याक तुमकांच न्हू, हांव तांकांय सांगता.
आनी जाणा जावात म्हजें सांगप सगल्यांक एक सारकें जावं पाद्री जावं माद्री उगऱ्योस्ती लोक कित्याक हे भाशेन ही मांडावळ आनी दुसऱ्या इगोजांनी तुमी ती पाळूंक जाय ही भाशेन आनी ते पासून हांव मागतां दुसरे फावटी तुमी सारको कम्युनियाव घेवंक रेस्पेतान घेवंक आनी बेस्ट म्हणटा तें अशें दॅट इज द बेस्ट वन टू रिसीव कम्युनियन तुज्यान मागीर दाव्यान घेवन उजव्या हातान घालूं येता दोनूय हात पवित्र एक हात अपवित्र दुसरो पवित्र न्हय अशेंय करूं येता आनी अशेंय करूं येता दोन भाशेन आनी जिबेर घालपाचें हांव इल्लो डिस्करेज करता मातशें जीब तुमी नकोच सारकें दिवंक तुमची लुती आमकां लागता आनी वास येता आनी त्या वासान कसो जेजूक तोंडान घेता तें हांवूय नको सारकी तोंड दुनान जाल्यारूय नको उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोर भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हशीर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ बोर मोशें मन जाणवायेन पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे ओचोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मसुतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदेन जेजू सारकेले बरे गूण इतर जावंक निर्मी
आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोती कोर. आमेन. Santa Toni, o Zoriancia Bogda, Portugal sotto onod vortota, tu shagranta kelta Bogda, Baluk Jesu raya zorasa, tu shagranta kelta Bogda, Balok Jesu raya zorasa, Krista wanche shastru kore, de kuntuve da kundile, Jedna doria de kirpre karkele, maslin voir surunte aikole, Jedna doria de kirpre karkele, maslin voir surunte aikole.